नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। काणकोणच्यो पडपाक तेंकिल्ल्यो 2 बिल्डिंगो मोडटले ब्रेस्तारा, चिड्डल्ल्यांक काडपाचें काम मशीन नासतना परत सुरू, बिल्डराक सोदूंक गोंयचे पुलीस मुंबय। बिल्डिंगे पोंदा चिड्डल्ले वाचपाची शक्यताय उणी, तज्ञाचे मत्यावयल्यान मुख्यमंत्र्याचो दावो। घडले ते अरिश्टाक काणकोणचो टाउन प्लॅनर जबाबदार, मुख्यमंत्री म्हणटा कोणूच सुटचो ना। मोदीचे सभेची 90,000 एंट्री कुपनां खपली, लोकांचे नोंदणेक बीजेपीची युवा ब्रिगेड लागली कामाक, 1000 भर बसी बूक, कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान मागयल्यो 200 एसटी। जीएमसीत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उबारपाक केंद्राकडच्यान 150 कोटी मंजूर, 25% खर्च राज्य सरकाराचो, ब्लॉकांत सगळ्यो सुपर स्पेशलिटी सुविधा एकवटीत। लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान मुख्यमंत्री लोकांक करता पिशे, पोर्तुगीज नागरिकत्व मायनिंगाचे प्रस्न केंद्रांत व्हरून सोडोवन दाखोवचे, सार्दिनाचे पर्रीकाराक आव्हान। गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे जीपीएल मार्चाचे 23 तारखेसावन फ्लड लायटीर जातल्यो मॅची, जिनो स्पोर्ट्स क्लब पयलेच फावट जीपीएलांत। खबरो विस्तारान। काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगे कडच्यो वांकड्यो जाल्ल्यो दोनूय बिल्डिंगो मोडपाचें काम बेरेस्तारा जातलें। बिल्डिंगो मोडपाचो प्लान तयार आसा, मात ते खातीर पीडब्ल्यूडीचे तज्ञाची टीम मशिनरीची वाट पळयता। बिल्डर आनी कॉन्ट्रॅक्टर सध्या फरारी आशिल्ल्यान तांचे खातीर लुकआउट नोटीस काडल्या। गोंयचे पुलिसांची टीम बिल्डराक सोदपाक मुंबय पावल्या। मंगळारा सांजे आनीक एकल्याची कूड मेळ्ळी। आतां मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 18चेर पावला। काणकोणा रुबी रेसिडेन्सीचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे ढिगारे काडपाचें काम मंगळारा सुरू जालें। हें काम टप्प्या टप्प्यान जातलें। लागींच्यो बिल्डिंगो कोसळपाक तेंकिल्ल्यान मोठी मशिनरी वापरिनात। कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसायान घाल्ले अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर मंगळारा मडगांवच्या सत्र न्यायालयांत सुनावणी जाली। हे केशींत आतां भ्रश्टाचार आनी कट कारस्थानाचोय आरोप जोडल्यात। ताका लागून ह्या अर्जाचेर कोर्ट बुधवारा निकाल दितले। Initially, the applicant, when he filed his application, the prevention of corruption was not applied to the case, and therefore the matter was sent to additional session judge for disposal. Today, the Kankana police have applied the Prevention of Corruption Act to the case, and therefore now the matter has to be only dealt with by the special judge under the act. Now, arguments were today heard because the advocate for the applicant has argued that this additional session judge also has a powers besides the special judge. Now arguments were heard on that, and the matter is fixed now tomorrow for order on this aspect, whether the court would have jurisdiction to entertain this application. इतले मजगती गोंय मनीस हक्क आयोगान ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्या। आयोगान मुखेल सचिवाकडल्यान सविस्तर अहवाल मागयला। कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे ढिगारे काडपाच्या कामाक 48 वरां लागतलीं अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। मुंबईच्यान स्पेशलायज्ड मनीस माटे अँड एसोसिएट डिमोलिशन स्क्वॉड म्हणून ताचो आसा, तो सकाळीं येवन मुख्यमंत्र्याक ताणें सगळें दाखयलें आनी त्यानंतर आमचे जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आशिल्ले तांचे बरोबर तांकां आनी आमी सगळे तांकां हांगा घेवन आयले। आज ती सगळे पळयले नंतर फाल्यां सादारण रातच्या 12-12:30 पर्यंत मशिनरी पावतली आनी ती मशिनरी पावल्या नंतर फाल्यां सकाळीं मोठ्या प्रमाणात काम चालू जातलें। आतां इमिजिएट रेस्क्यू ऑपरेशन एक गँग तयार केल्या जी 8 तास कंटिन्युअस 24 तास 8 तासाची एक गँग, ह्या प्रमाणे 24 तास थंय गँग काम करतली। तांकां सगळें मटेरियल जें जाय, खाण जेवण जें जाय तें कंपनीच्या किंवा गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी दिले गेले वतले आनी ते काम रेस्क्यू ऑपरेशन आसा तें फाल्यां 24 तासांत आमचो मनोदय आसा, पूण येदा कदाचित तें अशक्य जालें जाल्यार तें 48 तासां भितर आमी कंप्लीट करून दितले। खासदार शांताराम नायकान मंगळारा काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे सुवातेची पळोवणी केली। खासदार निधींतल्यान 5 लाख दिवपाची घोशणाय ताणें केल्या। गोंयांत तरी एक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचो कायदो सोडून, टावन प्लॅनिंगाचे कायदे सोडून बाकी जनरल रेजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट ओनर्स किंवा रियल इस्टेट ते तयार करपाक सोदतात।
बांदकाम करपाक सोदतात ह्या संबंधीचो कायदो देशांत ना आनी पार्लमेंटांत असो कायदो हालींच इंट्रोड्यूस जाला तो फुडाराक एप्लिकेबल जातलो सद्या आमचे कडेन ना MP फंडांतल्यान हांव 5 लाख रुपया हांगा डिक्लेअर करता कलेक्टरा कडेन चेक दितलो घडणुकेक जबाबदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय करची अशें खासदार फ्रांसीस सार्दीन मागता All those authorities who were connected with this should be punished. They are responsible for the deaths of these innocent people. गोंय पुलिसांची एक टीम मुंबय गेल्या रुबी रेसिडेन्सीच्या मालकाक पुलीस सोदतात पुलिसांनी हे केसींत सगळ्या आरोपी आड भ्रष्टाचार आनी कारस्थान रचपाचो गुन्यांव जोडला फरारी आरोपी खातीर गोंय आनी हेर राज्यांनी लुकआउट नोटीस काडल्या बिल्डींग कोसळिल्लो वाठार जिल्लोधिकाऱ्यान नो सिव्हिलियन झोन म्हूण जाहीर केला मिडियाक आनी हेर कोणाकूच थंय वचपाक दिनात मात मंगळारा आमदार बेंजामिन सिल्वा आनी मंत्री आवेर्तान फुर्तादाची फामील त्या वाठारांत दिसली हाचेर मंत्री रमेश तवडकाराक विचारलें जाल्यार तो म्हणटा हें बरोबर न्हय यंत्रणेची सारकी नजर ना हें स्पश्ट जाता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगे मुळा चिड्डल्ले लोक वाचपाची शक्यताय उणेच मुख्यमंत्री पर्रीकारान तज्ञाचे मताचो संदर्भ दिवन ही गजाल मिडियाक उलोवन दाखयली इतले मजगतीं कोसळिल्ले बिल्डिंगे लागसार आशिल्ल्यो बिल्डिंगो बिरेस्तारा मेरेन मोडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला ह्या प्रकरणात बिल्डर आनी राजकारण्यां मदीं संबंध आसा अशें दिसल्यार कोणेय पुरावे दिवचे समिती ताची चौकशी करतली अशें पर्रीकार म्हणटा Available methods, including disaster management authority, everyone has made it very clear that no one, even if he is trapped inside, is alive. Therefore, we cannot, as a government, cannot put life of any other person in danger. One who is, it is no more a rescue operation, but it is, as of now, operation clear up. We have decided that hand operation of debris removal can be started, and that has been started. Physically. Physical. That is because hand operation vibration nasta ani वजन नसता मशीनाचे त्यामुळे hand operation can be done. It is up to that extent it is safe. But machina व्हरत जाल्यार तो what is called as slip circle has already formed. The wall, retaining wall, where the mud is filled up, has already cracked. Foundation is not on a stone. It is in a soft, loosely packed mud. Therefore, that is the main reason. Now, I don't want to preempt the final cause. Let the expert also put. But primary, it appears to be that is the reason for collapse. I got expert Mate म्हणून तो कधी या equipment था 12 meters crane capable of virtually cutting the building. He says that दिसाक एक building आपण तुमका demolish करून टाकत होतो. So his machinery has been already mobilized from Pune. If you have document, please forward it to that committee. That committee is free to probe that because the paper which you were quoting yesterday, the media was quoting, is pre-license paper. Though it is has a lot of truth in it, it is a pre-license yeah. So you have to see all those things. You can please give if you have anything. I don't mind doing that, yeah, but I don't pre-assume. प्रत्येक जाग्यार पॉलिटिशियन असूंक जाय असो काय नसता. ह्या रोजी काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें आनी जे आतां बडबडटात पळय ते सगळे काँग्रेसीन आशिल्ले. अलेक्स रिजिनाडे कोण तो जॉन फर्नांडीस असो दे वर ऑल पार्ट ऑफ दॅट गव्हर्मेंट. In 3/6/2010 when the second phase was given, they were all part of the government. When third phase was given on 16/6/2010, म्हणजे 28/5 ते 16 पर्यंत 3 गुडके करून ताणें परमिशन दिलें 3 बिल्डिंगो. तिनूय हातून they were the part of the government. But I have courage of saying that I can't directly blame them unless I find a direct link. हांव पॉलिटिसायज करूंक शकना. फक्त ते कितें बडबडून एक हे करूंक सोदता एक इम्प्रेशन करूंक सोदता की जणू काय आमच्या वेळार दिला. Even आमच्या वेळार कितें सुद्दां जाल्यार there is no problem. I will take action because it has been done by the town planner without following proper procedure. Officer doing mistake has to be punished. We have punished him already. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.